पत्रादेवी वाठारांतल्या हुतात्मा स्मारकाचे काम पुराय जाले असून 15 ते 20 ऑगस्ट मजगती हाचे उक्तावण जातले अशें मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलां। ह्या स्मारकाकडेन जसो स्वातंत्र्य दीस मनयतात त्याच पद्दतीन गोंय मुक्ती दीस लेगीत मनोवचो अशी मागणी तोरशेचे आदले जिल्लो पंचायत वांगडी तशेंच आदलो सरपंच सूर्यकांत तोरसकर हांणी केल्या। म्हाका सांगूचें दिसता की हे आकर्षित अशें स्मारक जाल्लें आहा। अशें स्मारक अद्यावत म्हाका दिसता सगळ्या परिसरांत संबंध भारतात एक नामांकित अशें हे स्मारक जातलें फुडल्या भावी काळात आणि आमच्या ह्या परिसराचो नावलौकीक सगळ्याक जातले। आकर्षित अशें जावन सगळी कडसून पर्यटक जसे जगातसून येतले तशेंच सगळ्या परिसरातसून हे हांगासर पर्यटक उपलब्ध जातले। त्यांची योग्य अशें तांकां ज्ञान दिवचें त्याच्या निमित्तान सगळी त्यांची माहिती आहा ती उपलब्ध हांगा करूची अशें सरकारा कडेन मागता। कित्याक त्याच्या उपरांत सगळे कडेन ह्या स्मारकांत ह्या सगळ्यात पयलीं हांगासर ज्या फ्रीडम फायटरांनी सगळ्या संबंध भारतातसून जे फ्रीडम फायटर येयले त्यांच्यानी आपले पवित्र अशें रक्त हांगा साठयलें त्यांचे हांव अभिवादन करता। आणि ह्या फ्रीडम हे जे स्मारक आहा ते बरे आकर्षित संबंध गोंयांत जावचे अशें मागता। हांव सरकारा कडेन मागता 15 ऑगस्ट हांगासर हो कार्यक्रम बरो रितीन जाता। तसोच गोवा मुक्ती दिनाचो कार्यक्रम 19 डिसेंबराक जाता तो कार्यक्रम हांगासर आवर्जून करचो। कित्याक अशें अद्यावत जे स्मारक जाल्ले आहा थंय असे कार्यक्रम जावचे। आमची वरचे वर आमच्या पंचायतीची तोरशा पंचायतीची तशेंच सगळ्यांची इच्छा असली की हांगासर मुक्ती दिनय जावचो। सध्या आम्ही आसात पत्रादेवी जे हुतात्मा स्मारक आसात आणि ह्या हुतात्मा स्मारकाचे ब्युटिफिकेशन आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी फाउंडेशन घातिल्लो आणि ताच्या पयलीं जे दिवंगत मुखेलमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकर तांची इच्छा आशिल्ली की हे स्मारक बरे भशेन जावचे। दर वर्सा ते 15 ऑगस्टाक येताले आणि ह्या स्मारकाकडे भाषण करताना सांगताले की हे स्मारक बऱ्या पद्धतीन ताचो विकास करतले। आणि त्या उपरांत मुखेलमंत्री म्हणान प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची निवड जाल्या उपरांत तांणी हांगासर फाउंडेशन घातला आणि आताचे विद्यमान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर तोरशे पंचायतीच्या मंडळान पुढाकार घेऊन हो एक आकर्षित असे पत्रादेवी स्मारक हांगासर तयार केल्ले आसा। आता 15 ऑगस्ट 2 दिवसांनी हांगासर सेलिब्रेशन जातलो। दर वर्सा तो सेलिब्रेट जातात। सरकाराक ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही असे सांगता की गोवा मुक्ती लढ्या खातीर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या घर संसाराचो त्याग केला आणि बलिदान दिवन हे गोवा मुक्ती दिन आमकां मेळयलो त्या खातीर एक सरकारान हांगर शासकीय पातळीचेर गोवा मुक्ती दिसाच्या निमतानय कार्यक्रम करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।